कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां स्वागत करता. ह्याच्या दिसाचो वांजेल समारकान बरयलेलो जावन आसा अध्याय 3 वाक्य 7 तावन 12 म्हणसर. जेसू थंयसो पयसर आपल्या शिसां सांगाता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकांचो मोह ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडी तावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांत लोकांचो ओड जंय जमो ताच्या कृत्या विशयांत आयकून ताचे सरशीन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचणां जावच्याक आपणाक एक मोचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमते हर एक पिडेस्त ताका आपडोंक म्हूण ताच्या आंगार पडतलो. देवसारी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तुंस देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान भोप घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, मोसराग वखद ना म्हणली सांगणी आमी आयकलां. आनी मोसोर 7 महापातकांत आसच्या त्या लिस्टेर एक जावन आसा. आनी मोसोर म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण स्विकार करूंक जायना देखून आपणां तें जावचें ते आटाविटे वा ती बोगणां विकाळ नकारात्मक बोगणां जावन आसा मोसोर. केदाळा मनीस आपणाच्या सडीत केल्लें दिसता, सडीत तालेंतान भरलेलें दिसता वा आपणाच्या वर्तें कामां सडीत केल्लें दिसता, ते दाळा ते स्विकार करचो मनोभाव आपणा थंय ना जाल्यार मनीस तक्षण मोसरान भरता. आनी हो मोसोर त्या मनशाक पयस करता. त्या मनशाचे नीजपण वर्तेपण स्विकार करूंक फुडें सरना. आनी अशें मोसराचे एक बोगणां ती सेंटिमेंटां ह्या मनशा थंय साहित्य मापान उरता. आनी अशें मनीस सवकास नकारात्मक चिंतपाक इडेन दिवन पातक आदारता. आनी हें मोसराचें जिवीत, मोसराचो मनोभाव फारिसेवां थंय, साधू सेवा थंय, शास्त्री थंय आमकां पळोवंक दिसता. केदाळा जेजू परगट रितीन एक मुखेली जावन तांचे मदेगात बापाची खुशी, बापायचो मोग परगडूंक मुखार सरलो तेदना हें तांकां स्विकार करूंक जालें ना. कित्याक स्विकार करूंक जालें ना? कित्याक जायतो लोक ताच्या कुटुंबाची हेबडाय करतालो. आमी आयकलां शुभवर्तमानांत थंयसर तांणी सांगचें, हो सुजे सुतारेचो पूत न्हय बे, हाची आवय आमी वळखताव न्हय गे, आनी हाचे थंय कसले समजणी कसली जानवाय आसतली, हो आमचे मदलो असले एक जायते उलोवणें आयको मेळ्ळां. आनी चड करून फारिजेव सादुसेव सांगताले, हो पातक्यांच्या घरा येता, पियेता, मजा मारता, तांचे कडेन जेवता, हो कसलो मनीस, हो पातक्यांक गुण करता, हो पातकां बक्षिता. अशें नाना रितीचे केबडायो, नाना रितीचे उलोवणें साधू सेवांतावन फारिसेवांतावन येवचे आमी त्या शुभवर्तमानांत आमी आयकता. आनी कालच्या दिसाच आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक जिजून गुण करचें एक घडीत काल आसलें कालच्या दिसा. आनी हें सोसूंक जायनातल्यांनी
हेरोदियास सरशी वचोन जेजूक कशें तरी लागाड काडूंक जाय, ताका ताचें काम बंद करूंक जाय म्हूण ते फुडें सरताले. पूण तांच्यान तें जालें ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता ताची वेळ घडी येदोळ म्हणसर येवंक नातली. जायत्या संदर्भांनी आमी पळयता जेजू तांचे तावन पयस गेल्लो, तांकां सोडून ताणें पयस गेल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक केदाळा एक कठीणाची परिस्थिती उपसता आपल्या पब्लीक कामांत. कितें विरोध पळोवन येता जाल्यार जेजू कितें करता, तो जागो सोडता, आपलेस्तकी पयस वेता. आनी खंयसर झगडे जावचे संदर्भ उदे येता वा कितें लढाई जावचे संदर्भ उदे येता आसतना जेजू थंयसर रावना, तो जाना. कित्याक ताची वेळ घडी पयलींच येवची नाका. देवाच्या कुशे प्रमाणे सरसंगती घडोवन दीत म्हणलें चिंतप ताचें आसलें देखून जेजू सवका थंय जावन पयस वेता. तो वेता साद्या लोकां थंय, तो वेता गादये इस्कळ जागे आसले कडेन न्हंय तडीर तो वेता. आनी थंयसर आमी पळयता जेजू बोटी येता माचवे तावन उबो रावन लोकांक शिकयले जायते संदर्भ आयकूंक मेळटात. गाद्यांत रावन पाशार जाता आसतना शिसा कडेन तांणी लिसांव दिवचें, शिकून दिवचें आमी आयकलां. आनी अशें आमी पळयता जेजू बेश्टेन तरी आपणाचो जीव काडटल्यांक आपणाचो जीव तक्षण त्या घडये दिवंक फुडें वचना. बदलाक सवकास ते पयस जावं दी, ते विरोध पळोवन सवकास निवोवन दी, ते हगे पयस वचोन दी, देखून सवकास तो पयस वेता थंय तावन आनी अशें आपणाचें कितें आसा तें काम म्हूण धरून तो व्हरता. पूण आमी पळयता जेजू कितलेंय ताका हें मेळ्ळ्यारी तो केन्नाच भिवकुरो जावंक ना. आपूण कोण म्हूण तो जाणा आसलो, आपूण कित्याक ह्या संवसाराक आयला म्हळें तो जाणा आसलो. आनी त्या खातीर तो सदांच तयार आसलो आपणाक हेरांक दिवंक. आनी ह्या कामांत केन्नाच ताणें विराम घेतलें ना. विराम घेतलें आनी ताणेंच म्हळें सुकण्यांक गोंटेर आसा, कोल्यांक माटी आसात, पण मनशापुताक माते तेंगू सयत सुवात ना. आनी हें खरें जेजू जाणा आसलो. हांव आयलां म्हजे खातीर न्हय, हांव आयलां हेरां खातीर. तर जेजू तें खंडीत मोसराक जागो ना. कित्याक तो आयला हेरांक बरें करूंक, हेरांचें बरेंपण भायर हाडूंक, हेरांक तांचें बरेंपण दाखोवन तांकां बऱ्या वाटें हाडूंक. तो केन्नाच मोसरान पावलेलो व्यक्ती न्हय, बदलाक बरेपणाची चिंतना, बरेपणाची वाट हाडूंक सोगसो व्यक्ती. देखून मोसराक वखद कितें म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण स्विकार करूंक जाय, हेरांक बरें करूंक जाय. ह्यो दोन संगती जिवितांत जाता जाल्यार खंडी जावन थंयसर लुकसाण बिलकुल ना. हेचे पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले अध्याय 18 वाक्य 9 आनी अध्याय 19 वाक्य 1-7. थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा की लोक दाविदाचे कामां पळोवन सावला मुखार व्हडल्यान बोब मारता, जैताची बोब. सावलान जिवेशी मारल्यात आपल्या 1000, दाविदान आपल्या 10,000. असलो एक उद्गार झूज जाल्या उपरांत लोकांनी भायर गाजोवचें, संभ्रमचें आयकूंक मेळटा. सावल हें आयकता तो रागार जाता आनी ताका जिवेशी मारूंक जाय. तो म्हज्या जिविताक एक अडखळ, ही चिंताप, ही बोगणां सावला तें आयली. आनी खरेपणी दावीद 10,000 मारलेलो व्यक्ती. कित्याक ताचे तें तसली शाती आसली. तो एक जल्मल्लो एक मुखेलीस म्हूण येत. आनी ह्या मुखेलपणांत ताणें जायतीं कामां केल्लीं जायकी लोकांनी पळयल्लें जावन आसा. लोक ताणें केल्ल्या बरेपणांत वाखाणटा, मोसरान बरो ना. पूण सावलाक ताणें केल्लें तें वर्तेंपण सोसूंक जालें ना. कित्याक हांवें उणें केलें, ताणें चड केलां. तर तो एक अडखळ म्हज्या जिविताक, म्हज्या कुर्चेक हो एक अडखळ म्हणलें एक चिंतप ताचें तें आयलें. आनी हें सोसूंक जायनातलो सावल सवकास दाविदाक पयस करूंक पळयता. आनी हें जोनातान ताच्या पुताक तें कळटा. जोनातान आनी दावीद एकदम इश्ट ते जावन आसले.
तांचे ते इश्टगात्याची सावळी आसली आनी अशें आमी पळयता तांची इश्टगात इतली की तो निजायकी ताचो मोग करतालो निजायकी आपणाचो ओत्मो तोच आपणाची कूड तोच म्हणले बरी ताका भोगतालें आनी काळजान तावन जोनातान दाविदाचो मोग करतालो आनी केदळा आपणाचो बापूय अशें चिंता म्हण ताका कळ्ळेंच तो ताका पर्याय दिवंक मुखार सरता आनी फुडें वचून बाप्या कडेन सांगता कित्याक तूं अशें मोसरान भरताय कित्याक तूं ताका लागड काडूंक मुखार सरताय ताणें केलां सर्व ह्या राजवडके खातीर आमच्या बरेपणा खातीर ताणें तुका लागड काडूंक ना ताणें काडलां फिलिस्तीनकारांक ताणें हें काम केल्ल्या वरवीं आमकां जैत लाभलां आमचो मान ताणें राखला आमकां जैत ताणें लाभयलां आनी अशें आपल्या पुताचीं उतरां आयकत आसतना सोका सावलू मोवळटा आनी केदळा तो मोवळटा ताका लागड काडिना म्हणली भास तो जोनातानाक दिता आनी अशें दावीद परत ताच्या आस्थानांत रावूंक ताका अवकाश फावो जाता भाव भयणीनो हें एक लिसांव आज आमी शिकया कसलें लिसांव आमी कोणी मुखेली जावन जल्मना थोड्यांक देव फावो करता मुखेलपणाची एक टॅलंट आनी आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत मुखेलपणाची कामां करूंक जाय हांवें मुखार वचूंक जाय हांवें बरीं कामां करूंक जाय हांवें बरें कामां करचे सवय हेरांकी बरें करूंक जाय ही चिंता आसूंक जाय सांगताच हेरान केल्लें बरेंपणी स्विकार करचो मानव आमचें तें आसूंक जाय केदळ ह्यो दोन संती सांगता वेतात ते दाळ खंडीत मोसराक अवकाश आसना केदळ मनीस हें करूंक फाटीं सरता ते दाळा थंय स्पर्धात्मक मनोभाव चडटा म्हज्या की तो बरें करता जाल्यार हांवें ताच्या की बरें करूंक जाय कुटुंबां जिवितांनी तेंच घडता शेजार सांगडी एक बरें कार आसा जाल्यार हांवें तांच्या की बरें कार हाडूंक जाय वांट्यांनी हांवें ते पयशे सोडोवंक जाय पळया स्पर्धात्मक मनोभाव कित्याक केदळ आमच्या जिवितांत धादोसकाय आसा आनी धादोसकाय निजायकी वस्ती करता त्या दाळा मोसराक अवकाश ना आनी जायते सांत भक्त आमकां कितें सांगतात की म्हळ्यार जिवितांत धादोसकाय जाय आसल्या संगतींत धादोसकायेन भरचें हेरांच्या बरेपणांत वांटेली जावचें हें घडोवंक जाय आनी केदळा हें घडता त्या दाळा खंडीत त्या मोसराक अवकाश ना सावलान केदळा दाविदाक स्पर्धात्मक मनोभावान ताणें पळयलें त्या दाळा ताका मोसरान बरोवंक अवकाश जालो केदळा जोनातानान ताच्या पुतान ताका सांगलें समजयलें त्या दाळा सक्कड देगेन गेलें तो परत दाविदाक आसा तशी स्विकार करूंक साध्य जालें आतां लोकय तशेंच आमी पळयता शुभ वर्तमानांत जेजूक आसा तशें स्विकार करता कित्याक हो आयला मनीस बरें करूं हो आपणाकच खाली करचो मनीस हो आपणाकच दिवचो मनीस हो आमच्या घरा येता आमचे कडेन जेवता आमचे कडेन उलयता आमकां बरें करता अशें म्हणटा आसतना लोकांनी ताचें बरेंपण वाखाणलें पूण शास्त्री फारिजेवांक हें करूंक साध्य जालें ना कित्याक जेजूचें बरेंपण तांकां मोसराक कारण जालो कित्याक हो आमचे बरी न्हय हो आमच्या वर्ती कामां करता लोक आमचे कडेन येवच्या बदलाक ताचे कडेन वचून आसा आनी अशें स्पर्धात्मक मनोभाव हांचे थंय वाडलेलो आमकां दिसता आनी अशें आमी पळयता ह्या मोसराक वखद आसना सो खास शास्त्री आनी फारिजेव जेजू विरोध आनीकय बळान घुटमळ करतात ताका लागड काडूंक आनी अशें आमी जाणाव जेजूचें निमाणें जिवीत आखेर जाता आसतना ताका कुर्सायलो आनी ताचें जिवीत तांणी नाश केलो पूण सत मात्र जिखलें मोग मात्र थंयसर दिसलो आनी अशें आमी पळयता देवाचो मोग सदांच क्रियात्मक कितलो मोसोर ह्या संवसाराचो आयल्यार कितले विरोधपण दिसल्यार तो खंडीत मरचो ना कित्याक देवाचो मोग मरणाच्या की बळिश्ट म्हणून सांगता आनी भाव भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांत हांव आमी आमच्या जिविताक थोडी सतां व्हरया आनी ती सतां केदळ आमी आमच्या जिविताक व्हरता त्या दाळ आमकां दिसून येता आमी आमच्या जिवितांत
कोणाचेरी मोसोर करचो न्हय, कोणाचेर मोसोर करचे हक्क आमकां ना. आमी हर एकले विशिश्ट, हर एकले विभिन्न आमच्या जिवितांत, आनी आमी विशिश्ट आनी विभिन्न जावन आसतना हर एकल्या कडेन एकाच रितीची तालेंतां नात, एकाच रितीची अभिरुची ना, एकाच रितीची चिंतना नात. आमी सकट विविंगड. आनी अशें आसता आसतना आमच्या जिवितांत असलें एक बरेपण म्हज्या की सडीत मापान हेरां थंय आसचें आमकां दिसूंक मेळटा. ते जाणा आमी कितें करूंक जाय? मोसरान भरच्या बदलाक आमी वांटून घेवंक जाय हेरांचें बरेपण. आनी कितलें चड आमी हेरांचें बरेपण आमी वांटून घेता, त्या बरेपणांत आमी वांटेली जाता, त्या वेळा संवसाराचें बरेपण आमी करूंक शकता. आनी चड करना देवाचें मिसांव खरेपणी ह्या संवसारांत एका काळजाचें, एका मनाचें जावन आमकां करूंक साध्य जाता. आनी तेंच जेसून शिकयलें आपल्या शिसांक, वसा सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां बाप्तिस्म दिया. पळया, एका सताक, एका मिसावाक जेजू आपल्या शिसांक तयार करता. जेजू तांचे तालेंत पळयना, पूण तांचे काळीज तो पळयता. जर तर काळजां एक जालीं त्या सताक, त्या वेळा ते खंयचेंय काम करूं मुखार सरता. त्या वेळा ताणें चड काम केलें, हांवें उणें केलें म्हणलें बिलकुल आसपात ना. सांबावली तेंच सांगता, आमकां सर्वांक फावो जाला एकच भावार्थ, आमकां सर्वांक फावो जाला तो एकच स्पिरीट. आनी तोच आमकां सर्वांक आमच्या जिविता प्रमाणे ताणें तालेंतां दिल्लीं आसात. थोड्यांक प्रवादी जावन विसलां, थोड्यांक टिचर्स जावन विसलां, थोड्यांक कन्फेसर्स जावन विसल्यात, थोड्यांक हेरांक बरें करचें कामाक विसलां, थोड्यांक सामाजीक कामाक विसलां. अशें विविध रितींनी विविध कामाक विसले आसता आसतना तांकां प्रेरण दिवचो एकच पवित्र आत्मो. तर भाव भयणीनो, हें सत आमी जाणा जावया. आमच्या जिविताचें बरेपण जायत्या मापांनी वाडोवंक आमी फुडें सरया. पयले सुवातेर आमचें जिवीतच आमी बरें करया, दुसऱ्यान आमचें कुटुंब बरें करूंक फुडें सरया. जायते जण आजकाल मोसराच्या जिविताक लागून हेरांचें दिसवाड करतात, वाड करतात. आनी हाका लागून हेरांक बरें जावच्या की चड हेरांक वायट जावन आसा. हें भोव नलिसायेची गजाल. जायत्या माध्यमांनी आमकां आयकूंक मेळटा की हेरांचेर आक्रमण करचें, हेरांक मारचें, हेरांचेर जुलूम चलोवचें. हें कित्याक घडटा? कित्याक? आपूण बरो ना, हेरांकी बरो जावंक सोडिना. हें घडोवंक नसो. केदाळा आपूण आपणाची चिंता आनी आपणा कुटुंबाची चिंता आसना म्हज्या कुटुंबांत बरेपण करचें काम मस्त आसा, म्हजें जिवीत समा करचें काम मस्त आसा. आमी आमचेर नियाळ व्हरया, त्या वेळा खंडीत आमचें बरेपण जाता आसतना हेरांचें बरेपण करूंक आमकां साध्य जाता. तर हीच कृपा आयच्या ह्या वाचपा मुखांत आमी स्विकार करया आनी त्या प्रमाणे जियोंक खुशी व्हरया. तोच जेजू आमकां सर्वांक कृपा दिवं. आमेन.
कोण सांडून आयलो या संवसारी मनशा रूप घेतले मर्येद्वारी पातकांत बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलोय तूं सूर्या परी देव कोण सांडून आयलोय या संवसारी मनशा